घेऊया A26 पेज नंबर 13 A26. Sugli ami letas Sugli ami lagi soya Dunia terbang makaluya Anandam sotan kasuya Karolatu korok dunia Civitatu seluruh dunia Maka berdiam Tuhan kakoi Pucarajan korun pakoi Karonatu korok dunia Civitatu seluruh dunia Amka berdiam Tuhan kakoi Tujar raja korun pakoi. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता रोलानो जेम्स लुकस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक. आनी दुसरें इंतेसांव भेटयता देवाक दिन वासून जुएन्सियो आनी लुसिया फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या गोल्डन जुबली दिसा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आग्नेलो आनी जरिना ब्रागांजा आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आमचे फिरगोजीन लग्नाचो साक्रामेंत जोडटात जेसन दोरादो आनी रोशेल डायस. तशेंच स्लेनी लुकस आनी जेसिका फेर्नांडीस ह्या तरणाट्यांचेर नवो कुटुंब घडोवंक वेता आसतना देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत आनी आमच्या राज्या पासत, देशा पासत आनी संवसाराचे शांती पासत देवा मुखार दवरुया. ह्या दिसांनी नातलांच्या दिसांनी जायते आमी आयकलां क्रिस्तांवांचेर आताक जाल्लो. मागुया जे कोण पिडापीड दिवंक मुखार चल्लेले आसा तांची मनां बदल म्हूण, तांचें मन परिवर्तन, काळीज तांचें बदल आनीक जेजूक मानून घेवंक ह्या आमच्या भावा भयणांक जीं क्रिस्तांवांक सतावपाक भायर सरलेलीं आसात वेगवेगळ्या जम्यांतलीं तांची मनां बदल म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भयणीनो, आयज आमी बागयोन जुआंव धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार ताची परब मनयता. बागयोन जुआंवान जेजूक भितर तावन अणभवलो आनीक आपल्या अणभवांतल्यान तो आमकां आपल्या बरोवपांतल्यान दिलो. आयज जेजू आमी जण एकल्यान अणभवूंक गरज आसा. वी नीड टू एनकावंटर हिम. आनी आमी घेतलेलो अणभव आमी सगल्यांक भियेनासतना आनीक सगल्यांक तारण मेळचे पासत दिवपाची गरज आसा. जायते पावटी आमी भिवोन भितर रावल्या. जायते पावटी आमी जेजूची खबर दुसऱ्यांक परगटूंक ना आमच्या उतरांनी करण्यांनी. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुदार देवा आनी तुमकां भाव म्हणून म्हजो गुन्यांव हांव जारून सांगता. मनान चिंतून तणान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो मोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच हांव वार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवा कुंचर्गी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया. सुरपदवीदार देव बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या दुर्विवाह पासत आमी तुका वाखाणटा.
सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेडी तू संवसाराचे पाप काढताय आमची काकून कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलाच तू पवित्र एकलाच तू ईश्वर एकलाच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सासनाच्या देवा आमच्या बापा, तुझ्या सासनीक शब्दा मोगाच्या पुता जेजूची आमकां ओळख दिवंक ह्या गुटाचो पड्डो बागयोन जिवां वरवीं तुवें उबारलोय. जें सोत तुज्या धर्मदुतान अप्रूप उतरांनी आमकां उगडापें केलें तें मनान घेवंक आनी काळजान बाळगून दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. बागिवोन जुआवाचे पयले चिटीची सुरवात. जिविताच्या शब्दा विशीं संदेश. तो अरोंबाक जावन आसलो, ताका आमी आयकला आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला. ताका पळोवन आमी मुरगोटल्या, ताका आमी आमच्या हातांनी सांसपिला. खरेंच जिवीत दिश्टी पडले ते आमी देखला आनी ताका आमी गोवाय दिता. बापा सोवे आसले आनी आमकां दिश्टी पडले त्या सासण्याच्या जिविताची खबर आमी तुमकां पोरगुट्टा. तुमी आमच्या एकचारांत आसचे खातीर जे आमी पळयलां आनी आयकलां तेच आमी तुका कळीत करता. आमचो एकचार म्हणल्यार बापा कडेन आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन. तुमी संतोश बरीत जावचे पासत आनी तुमचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुका बरयता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोश बरीत जायात. सगलीं म्हणुया. मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता, प्रितूम मुरगोटूं, दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपा आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. सगल्या संवसाराच्या दोनया मुखार पोरवोत मेळना वरी कोट्टात. अंतराल ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगल्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची महिमा. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. प्रमाणीक मनशांक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशाक संतोष उगवता. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. उद्गार. आमी तुका वाकाणटाव देवा. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. दोन दुतांचो मोहिमेवोन जमो तुका वाकाणटा सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवन वचून मागदालाचे मारयेन म्हळें,
सुमयाक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगी धांवलो आनी समाधीशी पावलो. आनी वडू घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमांव पेद्रू पावलो आनी समाधीन भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सरशी पूण कुशीन कोवळ्ळलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास धरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ताणें देखलें आनी विस्वास धरलो. आयचें शुभ वर्तमान ह्या उतरांनी सोंपलां. आयचें पयलें वाचप बागेवन जुआंवाची चीट. तुमी संतोश बरीत जावचे पासत आनी तुमचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयता. आनी हें म्हणटा तें कितें? जें कितें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकां कोडीत करता. भाव भयणीनो, बागेवन जुआंव जेजूचो आपो आसलो आनी खेरीत आपुरबायेचो आनी खेरीत मोगाचो आपो आसलो. आनी जुआंवान जो मोग अणभवला पळयोवन आयकून आनी ताचे बरोबर रावन भोवून, होच मोग आपल्या बरोवपांतल्यान आनी आपल्या मिसावांतल्यान बागेवन जुआंव सगल्यांक वांटटा. आनी दिवपाचो हेतू म्हणल्यार तुमी संतोश बरीत जावचे पासत आनी तुमचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर. ही वाचपां आमी जायते पावटी आयकल्या, हाचेर आमी जायतो नियाळ केला. हाचे मुखारूय आनिकूय आमी वाचतले हांव आनिकूय नियाळ करतले हांव. मेळ्ळा जेजू, दिला दुसऱ्यांक. आयज बागेवन जुआंवाची परब मनयता आसतना आनी जेजू संवसारांत आयला, मनीस जाला, ही नाताल आमी मनयता आसतना हें जण एकल्यान आयज आमी आमकांच विचारूंक गरज आनी हो जेजू दुसऱ्यांक दिवपाक गरज. आयज घडये आमचे भोंवतणी एक एनवायरमेंट क्रिएट केल्लो आसा, एक माहोल तयार जाल्लो आसा, तो इल्लो भिरांतीचो. तो आमी हुस्को करपाचो, ताचे विशीं घडये उलोवपाचो. पूण ह्या सगल्यान जेजू खंय आसा? पयले सुवातेर आमच्या जण एकल्याच्या काळजान जरी तर आजून जेजू जल्मूंक ना जाल्यार ह्या सगल्या वस्तूंची, सगल्या घडण्यांची आमकां भिरांत दिसतली. पूण जेजू जरी तर आमचे भितर आसा, जेजूक आमी जल्म दिला आमच्या काळजान, आमच्या खासगी जिवितांत, आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या ह्या समाजान, जाल्यार खरेंच आमकां कोणाचीच भिरांत ना, कोणाचोच हुस्को ना. पूण अशें जातलें जाल्यार होच जेजू दुसऱ्यांकूय मेळूंक जाय. बो करून जे कोण वेगवेगळे तरेन जेजूचें नांव सगल्याक पावपाचें बंद करूंक सोदतात, वो जे कोण क्रिस्तांवांचो वावर जावं तो समाजांत, जावं भलायकी केंद्रांत, जावं शिक्षणांत, तशेंच जे कोण ल्हान खाला धाकटे आसात तांकां वयर काडपाचो जो वावर चल्लेलो आसा, इमॅन्सिपेशन ऑफ द वीक, हो वावर जो क्रिस्ती धर्मान चल्लेलो आसा तो घडये बंद करपाक थोडे जाण वावरतलेच, तांणी घडये वावरूंकूच जाय. पूण हो जेजू जेन्ना आमी तांकांय पावयता आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या जिविताच्या उतरांतल्यान, कोरण्यांतल्यान, तेन्नाच की बदल घडटलो. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमकां कृपा मागुया. बागेवन जुआंव तशेंच दुसरे आपोस्ल जे आसात ते जेजू विशीं उलोवचे आनी परगडचे पयलीं तांणी जेजूक अणभवला. एके भाशेन तांणी डिस्कवर केला जेजूक ताचे बराबर भोवन. आमची डिस्कवरी जेजूची घडये आमी जें कितें आयकलां, पळयलां, जें कितें आमी शिकल्यां, जें कितें आमी आमच्या कुटुंबांनी जियेल्यां, जे आमी मागण्यांनी आनी मिसाचे भेटेन वांटो घेतला, पवित्र पुस्तक वाचलां, तातूंतल्यान आयज आमी रिडिस्कवर करपाक गरज आसा काय? रिडिस्कवर जिजस इन आवर लायफ्स.
आनी तेन्नाच आमच्यान जेजू दुसऱ्यांक दिवंक जातलो काय? तर आयचे दिसाक ही कृपा भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक मागुया. ह्या संवसाराच्या राटींनी आमी घुस्पल्लीं आसाव तेन्ना आनी ह्या संवसाराच्या भिरांत दिवपा सारक्या वस्तूंनी आमी भियेल्लीं आसाव तेन्ना आमी जेजूक सगळ्याहून पयलीं दवरूंक तो अणभवूंक आनी जेजूक अणभवून जेजू दुसऱ्यांक दिवंक कृपा मागुया. खायून घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. दाखवलें दिलान मनशाच्या वावरांत म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या आनी आख्खे भोगीक सभेच्या नांवान सर्वेस्वर मागून घेवं. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुर्सा मडीं उबो रावन आनी ताचें विदलोलें काळीज पळोवन बागेवन जिवांव तुजो अप्रिमीत मोग ओळखूंक पावलो आनी ह्या मोगाक ताणें विस्वाशीपणान साक्षी दिली. जेजूच्या कुर्सा मरणाच्या बलिदानान भक्तीन वांटो घेवन आमी तुजो मोग ओळखून घेता आनी ताच्या विदलोल्या काळजांतले पवित्र सभेच्या संस्कारांनी व्हांवती तुज्या जिविताची बरती आमकां दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश पांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्वराचे नामी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सगळीं सुम्या संवसाराच्या सोडवणाराक आमची सोडवण करूं. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ती पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपनेर आमचे गवळी बापा सिमिया आमच्या दारी गवळी बापा सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता की ते मेल्ल्या सुमेस्तांचे पडजोडीत मुखामापणे फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया करून मागता. आंकवा मरे देवाच्या मई सांगाती बागेवन झुजाय जपती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सर काडी तुका मानुल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सास्ताय सुखांत आमकां वांटो दिता. सांगाताच्या महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सोद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी ह्याच शब्दाक भाग्योन जुवावान वळखलो अणभवलो आनी आमकांय दिलो. आमी जणेकल्यान हो जेजूचो अणभव घेवन ताका दुसऱ्यांक दिवंक आमकांय कृपा मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा नांव पवित्र जावं राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिस तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां काणीक करून दिनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित तू संस्कारान भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तू म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. देवा शब्द मनीस जालो आमचे मदेंची येलो आमा समेस्तांक मेळ्ळो वांटो ताचे बर्तेंतलो प्रार्थुया बो मोगाळ बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या पुतान निमाण्या जेवणार शेवट पर्यान आमचो मोग करून दाखयलो त्या जेवणार जेजूच्या ओड्ड्याक तकली लावन बागेवन जुवावान तो मोग खोलायेन ओळखून घेतलो त्याच निमाण्या जेवणार दिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान आमी आतां दादोशी जाल्या ह्या बाबा भयणीच्या जेवणांतल्यान दिसान दीस ओदीक जेजूचो मोग खोलायेन ओळखूंक ताचें जिवन भरोवंक आनी ताची मोगाची आज्ञा जतनायेन पाडूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा एक उगडास फाल्यां कुटुंबाचो दीस तशेंच पवित्र बाळांचो दीस आमी दोनूय मिसांचेर कुटुंबांचेर आशिर्वाद करतले ह्या पासत मिसाक येता आसतना एक कुटुंब कशी सगळ्यांनी येवपाक प्रयत्न करचे ल्हान भुरगीं जीं आसात सगळीं भुरगीं आसात तांकां खेरीत भाशेन दुसऱ्या मिसा काडचे दुसऱ्या मिसाचेर ह्या आमच्या ल्हान भुरग्यांचेर खेरीत आशिर्वाद जातलो आनी मिसा उपरांत आमचीं संदेशकारां ह्या भुरग्यां पासत कार्यक्रम घडोवन हाडटलीं कायम घेऊया H13 पेज नंबर 113 H13
सांग कोणे तुका धाडला